प्रितीच्या भयणी भावांनो, नोव्हेनाच्या दुसऱ्या दिसा आमचो विषय आसा स्थलांतरितांक मायग्रंट्स आनी शरणार्थी रेफ्युजीज जाल्ल्या मान भोवमानान लेखून परवशान जिविताची यात्रा करूया। जायती आमची भावा भयणी आपलो दिसपट्टो गिरात जोडून हो झुजा आनी मारामारींतली मेकळी जावन हो स्वतंत्र वासनेचे मीस हिल्वन आनी शालेट रापोजो गोवेल्या फामिलीक बरी भलायकी मागता सारिता आनी डेरिक पेरेरा आगासाई आपल्या जल्मा दिसा देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता एश्विन फेर्नांडीस आगासाई देवाक दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता दित्रुजा डिसूजा माजोद्दा। ह्या मिसान बातीची फिरगोसकारां आपल्या पातबिगारा सांगाता भाग घेतात। तुमच्याय इतेसावा पासत आमी मागता। सगळीं आमी उबी रावया। Sobam, tu mo sobam, Devam sobam, tu mo jiboy, Jesu am sobam, Ali Ali ye, Jesu ostokin, Ami soglien, Eva butorai kodam tenam, Ami ye, Jesu ostokin. Eva utorai kodam tenam, Ami ye, Jesu ostogie. Devam sobam, tu mo sobam, Devam sobam, tu mo jiboy, Jesu am sobam, Ali Ali ye, Jesu ostogie. Ami soglien. Babaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू। प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीच्या तोयरेच्या दुसऱ्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानान वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। आयचो विशय स्थलांतरितांक आनी शारांती जालोल्यांक मान भोवमानान लेखून बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया। हेरोद राजा बालका जेजूचो जीव काडूंक सोदतालो तेन्ना देखून जेजू आनी मारिया बालकाक घेवन इजिप्ताक पळून गेली। अशे परी पवित्र कुटुंब इजिप्तान स्थलांतरीत जावन जियेलो। पवित्र कुटुंबा परी
जायतीं आमचीं भावां भयणी आपलो दिसपट्टो गिरात जोडूंक वो झुजां आनी मारामारींतलीं मेकलीं जावं वो स्वतंत्रताय आनी सुरक्षा सोदूंक आपलें गांव गोर सोडून दुसऱ्या गांवांनी शारांनी वो देसांनी वेतात आनी पोरके वो स्थलांतरीत कशे जियेतात. ह्या आमच्या भावा भयणीचो आयज आमी उगडास करता. परदेसान वावुरतल्या आमच्या भावा भयणांक आलाशिरो मेळूंक आनी जिविताची उदारगत ती करूंक पावूं म्हूण आमी मागुया. आनी आमच्या राज्यांत जियेतल्या आनी वावुरतल्या पोरक्या सवें आमी खेरीत हुस्को दाखोवन तांकां जेजूच्या उजवाडान भरूंक आमकां देवाचो उजवाड आनी जाणवाय मागुया. वेगवेगळी मनशां वेगवेगळे परिस्थितीक लागून स्थलांतरीत जाल्यात. आमी सगळीं देवाची भुरगीं कशीं ह्या जगांत स्थलांतर. आमचें बी राड हांगासर सासणाचें न्हय. थोडो काळ एकामेका बरोबर आमी जिवन बरें करून आमी देवाक भेटूंक जाय. आमी आमची यात्रेंत आसतना दुबावीन आमी दुसऱ्या बरोबर मोगान आपुरबायेन येयल्या दुसऱ्यांक आमी मानन लेखल्यात. हे आमचें बरेंपण ओळखून देवाक आमी वाखाणुया. आनी आमी असोक्त कशीं दुसऱ्यांक भायर येवनूय बी येयल्या दुसऱ्यांक आमी उणें मानान लेखल्यात. असली आमची चुकी आमच्या मनान धरून देवा लागीं एकामेका लागीं पक्षुणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो हो सगळें उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सोदपाक घेवन सदांच सांगवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुका कोणूच पोरखो न्हय. तुजो आदार जोडून घेवंक कोणूच पयशिल्लो न्हय. तर सगळ्या तुज्या पुतां दुवांची दया करून निर्वाशांक आनी परदेशांक आपआपल्या गोरांनी गांवांक पावय. फूट पडलोलीं कुटुंबां मोगाचे एकवटान नव्यान बांदून तूं हाड. पोरो गाल्ल्यांक आनी सांडलोल्या भुरग्यांक आसरो आनी माये मोगाची उब मेळुशींक आनी तुजीच दयाळाय कोश्टोतल्या आनी गुरजे वता थंय दाखोवंक एक मोवाड काळीज आमकां दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी रासवड चलयता सासणांच्या सासना. दुसरे सुमुतीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसान पोरचे कडेन उलोवन म्हणलें, सर्वेस्पोत तुमचो देव म्हणल्यार
देवांचो देव, दोनयांचो दोनी, व्हडतो, बोलिश्ट आनी भिरांकूळ देव. तो मनशांची तोंडां पळयना, लोणचूय घेना. अनाथांक आनी विधवांक तो नीत मेळोशें करता. पोरक्यांचो तो मोग करता आनी ताका जेवूंक पांघरूंक दिता. तर पोरक्यांचो मोग करात, कित्याक इजिप्ताच्या देसांत तुमी पोरकीं आसल्यांत. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. म्हजे विणवणेक कान दी. खऱ्या उतरांचो न्याय नितीचो तूं तर म्हाका जाप दी. तुज्या चाकराची परिक्षा करूं नाका. जिव्या मनशा मदलो एकलो पर्यान तुजे नदरेक पातका विण मेळचो ना. जबाब, म्हज्या मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. गेल्ल्या दिसांचो उगडास येता. सगल्यो तुज्यो कन्यो मनांत घडयता. तुजीं कर्तुत्वां नियाळटा. तुजो आदार मागूंक हात जोडटा. उदकाक मोता तसले जमनी परी म्हजो आत्मो तुकाच तानेला. जबाब, म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. तूं म्हजो देव देखून तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय. तुजो दुलोप स्वास सोडून सोपाट जमनीचेर मोची पावलां घाल. जबाब, म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, sorvesporak, कश्टावतल्यानो तुमी, भार वायटतल्यानो तुमी, म्हजेशी याद सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. sorvesporak, सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सव्वे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून आपले शिसांक म्हळें, जेन्ना मनशाचो पूत सगळ्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिंवासणार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवळी शेड्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेड्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बाबाचो आशिर्वाद घेतले न्हू येयात. संवसार रचुल्ल्याक तुमचे खातीर तयार केल्ले राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव वाटसूर कसो आयिल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. पिडेवंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर घेतली. बुणकुणीत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. ते वेळार बरीं मनशां अशीं ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पडून जेवंक दिलें, तानेल्लो पडून तुका पिवंक दिलें. केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पडून आमगेर बिराड दिलें, विंगडो पडून तुका न्हेसूंक दिलें. आनी तूं पिडेंत वो बुणकुणीत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेलें हांव. आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणां मदल्या
एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणानो, आमी सुरवेकूच आयकलां तशें आज आमी स्थलांतरीत जाल्ल्यांक तशेंच निर्वासी जाल्ल्या पासत तांचेर मन घालून हे नोवेनांत आमी हो नियाळ करता. स्थलांतरीत म्हळ्यार मायग्रंट्स जीं दुसऱ्या गांवांतलीं हांगासर येवन हांगासर वावरा पासत आसात आनी जायते फावट आमची चाल तांचे मदें कसली हे विशीं आमी आज हो विचार दवरता. आनी तींय बी देवाचींच भुरगीं देखून तांकांय तेच आपुरबायेन आमी घेवंक जाय हे विशीं आमी समजता. अशेंच एक वचल्योसरी मायग्रंट ती दनपारचे वेळार आपलो वावर करतना थंय आपल्यो थोड्यो पोटोड्यो आसल्यो त्यो सायडीक दवरून जेवणाक बसली. तिच्या हातान भाकरी आनी भाकरेर तिणें कितें घातलेलें खावूंक. आनी ती जेवता आसतना थोडे वाडलेले शिकपी भुरगे ते वाटेन वेतात आनी तिच्यो खेबडायो करतात. आनी एकलो असो खेबडायो केले उपरांत ताच्या हातांतली चपाटी काडूनच घेता आनी धांवता. आनी पयस रावन तिका हांसतात मस्कुऱ्यांनी. ती थंयच रावली, तिच्या लागीं आनी नासलें कांय खावूंक. ती आपल्या साकांत एक उदकाची बाटली आसली ती काडटा, उदक पियेता आनी ती आपलें समाधान करता. आपल्या वावरा पासत आपलो साक घेवन चलूंक लागले उपरांत फुडें पळयत जाल्यार हो भुरगो जाणें तेची चपाटी काडून गेल्ली तो थंय उदकान निसरून होडीन पडलेलो आनी ताचे बरोबरचे ताका सोडून गेल्ले ती वस्तोरी ताका हात दिवन वयर काडटा आनी ती ताका पावता. बाबा भयणीनो, खंयचे परिस्थितींत आमी कशें उरत हें आमच्या हातान ना. पूण आमी जशें दुसऱ्यांक लेखता तातूंत आमी दुसऱ्याच्या एकचारांत भितर सरता आनी आमकां केन्नाय खंयसरूय मेळत हें खात्रीचें. हो व्हिडियो जो हांवें पळयल्लो जाची थोडक्यान तुमकां आमी घडणी हो एक काणी सांगल्या, हे परिस्थितींत आमी बी उरूंक शकता. आमी जर दुसऱ्यांक मानान लेखता आनी मानान घेता, आमचे कसली परिस्थितींत दुसरी आमकां त्याच मानान आनी आपुरबायेन घेतली. देव आमची सवय अंतर करिना. देव आमकां आपल्या मोगान आपलीच भुरगीं कशीं लेखता आनी आपुरबायेन सांबाळटा. पयल्या वाचपांत देव इस्रायल पोरजे सवेन जी इस्रायल पोरजां इजिप्ताच्या गुलामपणांत आसली हे पोरजे सवे आपूण तांचो बापूय कसो जाता. देव पदवेदार, ताचे लागीं सगळी पदवी आसा आनी तो आपले पदवेन हे पोरजेक एकठांय करता. हे पोरजेक तांच्या गुलामपणांत आपूण तांचो बापूय कसो तांचे कोश्ट आनी तांचे एकसूरपण समजून तो तांकां मेकळीताय दिता आनी आपलो एक नवो देश तांकां बासायता. आनी बासायल्ले देशांत हे पोरजेची यात्रा सुरू जाता आनी ती आपल्या काश्या देशांत पावता. देवान आपली पोरजेक सांडली ना. देवान आपले पोरजेक सांबाळली आनी तांकां मेकळीताय दिली. शुभ वर्तमानांत अशें सांडलेले सवे आमची चाल कशी जावंक जाय हें जेजू आमकां शिकयता. आमी सांडटा वो जी कोण सांडलेलीं आसात तांचे सवे आमी वागता तेन्ना आमी जेजूकूच तांचे वरवीं आमी मजत करता. आनी देखून दोनी तांकां जाणी बरें केलें
तांकां आपल्या राज्यांत वांटो दिता आनी तो तांकां म्हणटा हांव भुकेल्लो तेन्ना तुमी म्हाका जेवंक दिले, हांव पिडीत आसलो तेन्ना तुमी म्हजी खबर गेली, हांव बुडकुणीत आसलो तेन्ना तुमी म्हाका भेटूंक आयल्या, हांव विंगडो आसलो तुमी म्हाका न्हेसयले, वाटसूर आसलो तेन्ना तुमी म्हाका बिराड दिले. आनी ते जाप जावन म्हणटात आमी केन्ना तुका हें केलें, आनी जें कितें तुमी ल्हानांतल्या ल्हानांक केलें तें तुमी म्हाकाच केलें म्हूण जेजू आमकां शिकयता. बाबा भयणीनो, ल्हानांतली ल्हान म्हणटा ती हीच. वेगवेगळ्या आपल्या जिविताचे परिस्थितीक लागून आपल्या कुटुंबाक आनी आपल्याच बरेपणा बसत जी वेगवेगळ्या जाग्यांनी पावतात आनी थंय वावर करून आपल्या कुटुंबाचें उदारपोसण करूंक आपूण त्याग करतात. आमच्या गोंयांत असलीं जायतीं आसात. आज आमचें गोंय तांच्या वावराचेरूच अवलंबून आसा म्हळ्यार जाता. आनी हाका लागून आमी तांचे सोबीं जो मनीसपणाचो मान तांकां फावो, जो दर्जो देवान तांकां दिल्लो आसा, हो सांबाळूंक आनी ओळखूंक गरज. ती आमच्या गांवांनी आसात, ती आमगेर वावर करतात वा आमगेर वावराक येतात, आमी तांकां वस्तू कशी लिखूंक जायनात. आमी तांकां मनीसपण नासलेल्या भाशेन बिश्टी मोनजाती आनी जनवरां कशीं आमी तांकां लिखूंक जायनात. तीं बी मनशांच आमचे भाशेन तांकांय दुखता, आमचे भाशेन तीं खुशाल जातात. देखून आमी तांकां समजून आमी तांचो मान आमी तांकां दिवंक जाय. ती आमगेर वावरांत येतात तेन्ना जी कबलात आमी तांकां दिवंक केल्या ती आमी तांकां फारीक करूंक जाय. तांचे सोबे जर ओनीच जाता आमी तांचे पासत निती पासत वावरूंक जाय. जायती पावट ती चुकता जायत, चुकतात तेन्ना ती भाग्योत न्हय, पूण चुकलेल्यांक भोगसूंकूय देवान आमकां तांक दिल्या. कित्याक जें कितें आमी तांकां करता तातूंतल्यानूच देव आमकां मोजरी दिता. बाबा भयणीनो, आयचो विशय आमकां हे देवाच्या भुरग्यांचें बरेपण आनी आसणें असले सवें पळोवंक आमकां उलो मारता. आज आमी हो विशयाचेर नियाळ करता तेन्ना आमची चाल आमी असलीच देवाच्या भुरग्यांची चाल आमी करुया. कोणाचे सवें अंतर करूं न्हय, कोणाकूच पयस दवरूं न्हय, कोणाकूय उण्या मानान लिखूंक न्हय. खेरीत भाशेन जी कोण आमच्या गांवचे न्हय, जी कोण दुसऱ्या गांवांतले हांगासर आयल्यान तांकां आमी मान दिवं. कित्याक आमची गोंयचीं बाबा भयणां परदेसांत आसात. आतां युकेंत कितलीं जाणां आसात, आयर्लंडाक कितलीं जाणां आसात. आमी जर आमच्या हांगासर येतल्यांक मानान लेखिना आनी दुसऱ्यांनी जर आमच्या बाबा भयणांक परदेसांत तशीं लेखलीं तेन्ना आमकां दुखता. जें कितें आमकां आमच्या गोरच्यांक केल्लें नाका आमी तें दुसऱ्यांक करचें न्हय. आमी दुसऱ्या सोबें देवाच्या पुताचो रुपकार पळोवया आनी देवाच्या पुताच्या रुपकारांतल्यान देवाची बरेपणां घेवया. पादाग्नेलाची नवेनां करूंक आमी हांगासर आयल्या. ताचें काळीज दुसऱ्या सोबें कोण वाडें जालें. ताणें गोरचे वता सोबें आनी भायल्या सोबें देवाच्या भुरग्यांची गरज पडिल्ली आनी तो तांकां पावलो. आमी ताचे भाशेन दुसऱ्यांच्यो गरजो समजून दुसऱ्यांक पावपी जावया. दुसरे सुवातेर जी कोण पोरकी आसात, जी कोण भायल्या देशांतले आसात, भायल्या राज्यांतले आसात, आमी तांकां नदरेकूच ती वायट म्हणून समजूची न्हय. ती सोयबान वायट न्हय, तांकांय बरें करचें तांग आसा आनी ती बरें करतात. आमी तांचें बरेपणां पळोवंक तांचे मनीसपणाचो मान आमी तांकां दिवया. कित्याक हातूंतल्यान तिवूय देवाची भुरगीं म्हूण आमी दाखयतल्या आनी हातूंतल्यान आमी देवाची भुरगीं कशीं ह्या भावां भयणांचो एकचार आमी समोर उमतल्या. हे मिसांत देवा लागींच देणे आमकां जण एकल्याक आमी मागुया. सगळे आमी रावया. आमचो देव मोगाळ तो आमकां एकामेका सोबें प्रिती मोगान जिवंक आदार दिता.
ताचेर पाथ्यून आनी विस्वासून आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. आपल्या पोजेची सेवा करतना लोकिका मदें कसलोच भेदभाव करिनासतना सगळ्या सवे देवाचो मोग वांटूंक आनी सर्वांक पवित्र सभेच्या वावरांत बागेली करूंक ताका देवाचो आदार मागुया. Jesuच्या नावान बापा, हे मागणी करता तुका. परदेशा स्थलांतरितां आनी निर्वाशीत जाल्ल्या भावा भयणां पासत मागुया. परदेसांत तांकां आसरो मेळूंक, तांच्या जिविताची उदारगत जावंक, बऱ्यो शिकप आनी नोकऱ्यो मेळूंक आनी उक्त्या मनान आनी काळजान नागरिकांनी तांकां आपली म्हूण घेवंक आमचो समाज पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भर म्हूण मागुया. जेजुच्या नावान बापा, हे मागणी करता तुका. सर्व देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी नागरिकांनी एक नितीचो आनी शांतीचो समाज घडोवन हाडूंक आनी परदेशांची आलाशिरो सोदतल्यांचे आनी समाजाचे देगेक आसलेल्याचे हक्क राखूंक फावो ते उपाय घेवंक देवाची जाणवाय तांकां मागुया. जेजुच्या नावान बापा, हे मागणी करता तुका. दयाळ मोवाळ काळजाचे जावंक मानेवत आग्नेल आमकां एक देखीवंत नमुनो. मानेवत आग्नेलाचें भाग्यवतपण ओळखून पवित्र सभेन ताका बेगीनच भाग्यवत म्हूण परगटूंक आमी देवा लागीं मागुया. जेजुच्या नावान बापा, हे मागणी करता तुका. बोमोगाड बापा, किरकोळ आमची मागणी आमच्या फुड्यान दवरल्यात. त्या भायर आनी कितलींच मागणी आमच्या काळजा मनांत आसात, तिवूय तूं ओळखून घे आनी आमकां सगल्यांक स्थलांतरितां सवे तशेंच निर्वाशन सवे कणवाडी आनी मोगाळ कोर. हे आमी मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. मोच्या बाबा भयणीनो, हे मोच्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक
मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोणवळ्या बापा, तुज्या आयज पयस शिपलोल्या भुरग्यांक एकठांवंक तुज्या पुतान आपलो जीव दिवचो म्हूण तुजी खुशी जाली. आमी भेटयता ती शांतीची बोली सगळ्या मदें एकवट आनी मोहीपास वाडूं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. उयोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या उलोवन शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडूनच्याक आमचो तारू करून तुवें ताका पाठयलो. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसले आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उक्तापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूत आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन एकाच तड्यान आमी गायता. बापा, करसू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जो तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी बडे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणीं काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी बडे तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्च नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगत. पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा कुरात. Bavartato gut por gotuya. Sognaci sunduci mororavi sovorokta. Uce ponauci von porami porgota. Ucia elia ami oltreka. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्च तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जे चिकूळ आनी रोगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमेओ आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जेवणपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबणीची काकलूत कर. तांकां इश्टागुरीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोलजोळीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मेरी देवाची माई सांगाती चपुती बागेवन जुजे बागेवन दूत आनी सूर कालीत तुका मानल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाताची मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. Tia Jesu vorfi, Tia Jesu sangata, Tia Jesu thai, पवित्रात्म्यांच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. जेजू आमच्या सुडवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणी शिकयलें प्रार्थो धीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सोंस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशान उतरयता. तर आमकां जे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सुरवाकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म दोदांक बळय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिली संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजे कुडांनी रोगोत आमी शेवंक येता. ती आमचेर जोडटी आनी कास हाडिना जावं पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शिडी हो जिवो जेसू जो सगल्यांक आपल्या मोगान लिखता आनी कोणाची सवे अंतर करिनासतना आपल्या काळजा सवे सांबाळटा. होच जेजू आमच्या काळजांत येता. ताका शेवंक तयार जाल्या ती आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगाच्या बाबडीनो जेजूक आमच्या काळजांनी आमी घेतलेले आसा आमी आमचे दोळे बंद करून देवाक दिनवासुया चड करून आमी देवाक दिनवासुया आमच्या जिविता पासत आनी जायतीं देणी आमकां फावो केल्या प्रार्थुया भुमोगड बापा एका उडयान आनी एके कालचीन तुवें आमकां दादोशी केल्याय परदेशांनी ओसाद पडलोल्या थंय मनशाळाय दाखोवंक आमचें काडीज मोवाडायेन तुंबोर
अशी आमी सगळीं एकतीस जिव्यांच्या गांवांत तुजे वेंगेंत एकवटूंक निर्मी आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नाफी. बसूया. मोगाच्या बाबळीनो आनीक फावट तुमकां सगल्याक माय मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरात. आनी आयज पिलाचे सोस्ते नांवान आयज आमी केरीत भाशेन दिनवासता फादर आल्फ्रेड वाज आनी बातीच्या फिरगोसकाराक तुमकां सगल्याक देव बरें करूं आयचे हे नोवेनाच्या मिसाची मांडावळ केल्ले खातीर. कांय कोलोन्यो आसात. नोवेनाच्या दिसांनी तुमचे केरीत इतेसांवा पासत मिसा तुमच्यान ऑफिसांत दिवं येता. तशेंच कोणी नोवेनाच्या दिसांनी आल्तारार फुलां भेटोवंक सोदता जाल्यार तुमी आमच्या ऑफिसांत मेळचे. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शालांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटा. आमचे पिलाचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्तांक तांच्या शिकपांत आनी आकानेत आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. तशेंच आमच्या फादर आग्नेल ऑर्फनेत शिकतल्या अनाथ भुरग्यांक आदार करूंक सोदतल्यांनी आमच्या ऑफिसांत वचून तुमचो आदार दिवं येता. मानिवंत आग्नेलाच्या सांतकोना पासत मागूंक नोव्हेंबराचे 14वेर शुक्रारा रातच्या 9:30 वरां ते सकाळीं 5 वरां नायट विजील आसतलें. हे नायट विजील फादर ओनासीस डिक्रूस आनी फादर जोझफ फेर्नांडीस आनी ताचे सांगाती चलयतले. जाता तितल्यांनी येवचें म्हूण मागता. आमचे पिलार संस्थेचे एक मासीक फादर आग्नेल्स कॉल आनी वावरेळ्याचो इश्ट उजवाडा येता. ताचेर आमच्या मिसावाच्या वावराची खबर आनी तरणाट्याक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसा भायर कावंटर आसा थंय तुमच्यान ती घेवंक येता. वर्साक फकत ₹250 भरून सबस्क्रायब करून आमकां आदार दिवंक मागता. हे वर्सा मानिवंत आग्नेलाचेर आटापून आमच्या भुरग्यांक पोयट्री कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा. भाग घेवंक सोदतल्यांनी ताची फॉर्मां बॅन स्टँडांत आसात. तुमी ती व्हरची. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट हे पुस्तकार पवित्र मिसाचे भाग आनी आमी मिसाचे भेटेंत कसो वांटो घेवचो हाची म्हायती दिल्या. तुमचे लागीं मागता हें पुस्तक विकतें घेवंक तुमचे भक्ती गिन्यान वाडोवचें. आमचे पुस्तक शालांत तें पुस्तक विक्रेक मेळटा. ह्या फाटल्या कांय वर्सांनी तुमी पळयतात बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक जातात तसलें वातावरण रचून हाडूंक आमी मिसाचो पांडोल हो व्हडलो आनी सोबीत घाला. कांय जाणांनी उदार मनान आदार दिला. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. जायतो खर्च फारीक करचो आसा. तुमकां कोणाकूय पांडोलाचो खर्च दिवची खोशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवं येता. मानिवंत आग्नेल वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. पिडेस्ताचे मागणें आमचे इरगोजीत आसतलें. मोगाच्या भयणी भावनो, मानिवंत आग्नेलाचे मोजतीन जायते जाणांक देवाचे आशिर्वाद अणभवला आनी मेळ्ळा. आनी आयज मार्गरेट फेर्नांडीस द्रामपुरा सावन अशें सांगता. बोटीच्या कंपनीच्या दोतोरान टेस्ट करून सांगलें की म्हज्या गोरकाराक लिवर प्रॉब्लम आनी रोगताचो क्लॉट आसा म्हूण. आमकां CT स्कॅन आनी ब्लड टेस्ट करून लायली. तेच बरोबर सांगलें
गोडे कॅन्सर आसूंक शकता म्हूण आमी भियेलीं. भारतान आमी मानिवंत आग्नेलाच्या पांयाशी आयलीं ऑक्टोबर 23, 2025 आनी आमची मागणी ताच्या हातांत घातली. मीस जातूच घरा वेच्या आदीं आमी तेच रिपोर्ट्स घेतले आनी दोतोराशी व्हरोन दाखयले. सगळे रिपोर्ट्स पळयतूच दोतोरान सांगलें रिपोर्ट्स नॉर्मल आसात आनी तो बोटीर जॉयन जावंक फीट आसा म्हूण. कसलें अजाप. मानिवंत आग्नेलाक उपकार आटोवं आनी ताका बेगीच सांताचो मान पाव जावंक मागता. वय म्हज्या भाव भयणीनो, देवाक हें धीर भावातान केलोलें मागणें देव आमकां आयकता, आमची मागणी आयकता. आनी आयज घोडी तुमी आनी आमी सगळीं हिंगा आसात आमचेच आवंड्यान आमचीच इतेसांवां घेवन आनी सगळीं बोरवाशान सगळीं एकठांय करून आमी मानिवंत आग्नेलाचे मोजतीन देवा बापाच्या हातान घालुया. सगळीं उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सोद पुरेदा देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मनान आमी ओडकोता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उद्देशी ओसरायन लेगून तूं करून दाखयता म्हूण मागता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखय. तुजो विश्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता आनी तुज्या पवित्र आत्म्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण कालचान तावन मागता. तशेंच आतां मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान सांग. एक कुणाकुशी फाव कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. ओगोणीत काकुडीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयासोरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सोबेचे इगोचेचे उगोट परगोटणे उद्देशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन सोगटां सवे एकचारान आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. पिडेस्ताचे मागणे आमचे इगोजीत आसतले. Poder